मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या मणकामत्या कार्यावळीक परत एक पावट तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनीक उर्बेवरींत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या तियात्राचेर उजवाड घालता आसतनाच एखेरीत कार्यावळींत एक म्हालगडो कलाकार जाणें पालकाचो वावर केला, प्रमाणीकपणान पालकाची सेवा केला. ताचे लागीं आमी भासाभास करुया, ताचे विचार तुमचे मेरेन हाडपाचो प्रयत्न करता. म्हजे बरोबर रावात. आयच्या कार्यावळीचो आमचो मानेस्त, आमचो म्हालगडो एंटनी लासेर्दा. टोनी लासेर्दा ह्या नांवान ताका सगळे वळखतात. म्हणटच आयच्या कार्यावळींत मागीर म्हाका येवकार. तुका येवकार दिता. खरेंच टोनी बाब, पालकाची प्रमाणीकपणान सेवा हांवें आदींच सुरवातेकूच म्हटलां, तुजे भितर हें म्हाका जायतें दिश्टी पडलां. म्हणटच हे माचयेर पयलोच तूं केन्ना उबो रावलो? सांगपाचें म्हणल्यार हे माचयेर हांव भुरगेशपणींतल्यान आमच्या गांवांत ल्हान ल्हान तियात्र जाताले आमच्या वाड्यान देवसुवा थंयसर चिंचिनी देवसुवा म्हणटा थंयसर. आनी ते उमेदीन आमी भुरगे आसतना सावन ते हितूंक एक्टींग करताले. आनी जायते तियात्र थिंगा आमचो गांवचो एकलो बस्त्यांव म्हूण आसलो, तो अशें करून बारीक बारीक तियात्र बरयताले. आनी त्या तेंपार ते अशें करून ते स्टेज घालपाक आनी पडदे बिडदे आसतना चादरां बिदरां बांदून तियात्र करपाले. आनी ते म्हाका भुरगेशपणींतल्यान कांताराची उमेद म्हणल्यार कांतारा आमकां आमच्या गांवच्या कपेलांत एकलो आमचो आकीन म्हूण आसलो, तो आमकां कांताराक एकदम त्या तेंपार तितले म्युजिशियन आनी तितले ऑर्गनिस्ट नासले, पूण तरी आसतना तो आमकां बरो करून म्हाका तो एकदम फुडें दवरतालो. कित्याक ताका गमन येतालें की म्हजो हांव एकदम कांतार करपी बरो आसतलो आनी फुडाराक बरो जातलो म्हणून तेणें जायती उमेद म्हाका दाखयली. आनी त्या वरवीं हांव हें सगळें म्हजें एक्टींग हें नॅचरल गिफ्ट म्हाका देवान दिल्लें आसा तें हांवें आयज पासून म्हाका चड उमेद एक्टींग करपाची, कांतारां करपाची उमेद ही हांवें आयज पासून फुडें दवरल्या. टोनी, तुजो पयलेच कांतार जें तुवें गायलां ताचोय तुका उगडास असो आसतलो? पयलेच कांतार हांवें जेन्ना ल्हान आसतना गायलोलें तें मातशें म्हाका उगडास आसा. हांव खरेंच तुमकां सांगता फोटी मारिना, सगलो संवसार म्हाका भियेता कोणाक भियेना, घेराक हांव हुशार आर्म सोकला दवरिना, बॉम्ब घालून काबार केलें आखें जर्मना. खरेंच आयच्या ह्या कार्यावळींत म्हाका खात्री आसा जरूर तूं तुजे बॉम्ब घालतलो. टोनी, त्या काळार आनी त्या वेळार म्हणटा आसतनाच आयज आमकां जायत्यो सवलती आसात, जायते भाशेन मायक जावं बिजलीची वेवस्था जावं बाकीचें सगळें आमकां मेळटा. जेन्ना तुज्या भुरगेपणी जेन्ना तूं तियात्र करतालो तुवें म्हटलां की आमकां चादरां बांदची पडटालीं, आयचे भशेन पड्डे नासले. तरी त्या वेळाची थोड्यो घडणुको जें कितें घडटालें ताचेर मातसो उजवाड. मोस्टली त्या वेळार एक डायरेक्टर म्हणजे तुका सगळें आपलें स्क्रिप्ट बी कांय तशें करून आतांच्या तेंपार दिता ते भाशेन दिनासलो, जस्ट आवटलायन दितालो आनी ते आवटलायनी प्रमाणे तुवें एक्टींग लेगून तो तुका दाखयनासलो. तुवें यू हॅव टू तुगेलें ओन एक्टींग करपाक जाय आसलें. आनी स्टेजीर जे स्क्रिप्ट आहा ते बेश्टे आवटलायनी दितालो. समज तूं थिंगा वच आनी ते ताच्या दारार मार वो कितें तेजें मागीर एवरीथींग फिलींग तें तुवें करूंक जाय आसलेलें आनी ते भाशेन ते एक्सटेंडेड करताले. आनी भितरल्यान प्रॉम्प्टिंगूय करताले. प्रॉम्प्टिंग नासतना त्या तेंपार अशें करून बाय हार्ट कोण हें करून नासलें स्टेजीचेर. आनी हे भाशेन ते आमी आमचे तकलेन उजार करून आमी ते फुडें व्हरूंक जाय आसलेलें. आमी डायरेक्टराक जो कोण बरयना आसलो ताका
तेज्या आयडियरी प्रमाणे हाव टू गो टू प्ले कशी जावंक जाय आसली ती आमी सगळे मेळोनूच एकठांय जावनूच इम्प्रूव करताले नाजाल्यार तो तियात्रांनी तेशें फुडें वचनासलो आनी ते तितले हाय प्रोफेशन इतले तियात्र न्हय अशें ते पूण स्टील लोक एप्रिशिएट करतालो तूं स्टेजीर आयलो म्हणटकच तुका तूं कितेंय करूं वायस पासून करूं पूण तुका ताळयो मारून उमेद दिताले पळय तेन्ना तुजे कितले सुमार तियात्र जाले आसतले भुरगेपणी तियात्र त्या तेंपार जायते तियात्र जाल्यात आमच्या गांवांत एक आसता ते लिस्म बरोवपी आसलोलो ते आमचे गांवचे जायते म्हाका आतां तेवढ आसना म्हजे लायन सगळीं हँडबिलां लेगून आसलीं पूण जेन्ना हांव ती फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट जेन्ना हांव गाल्फाक गेलो तेन्ना ती म्हजी खंय पडली आनी आय लॉस्ट एवरीथींग उगडास दवरपाक पूण एक तियात्र जो बी आगास जे तालिगांव ताणें बरयलोलो तातूंत ताणें प्रोफेशनल एक्टर गायले आनी स्पेशली म्हाका तो एज ए चायल्ड आर्टिस्ट म्हाका सिलेक्ट केलोलो आनी ते स्टेजीचेर डबल स्टेज घालून तो चिंचोण्या ग्रावंडार तियात्र जालोलो आनीक ते स्टेजीचेर खरें मोटर त्या तेंपाक खरें मोटर बिटर दाखोवप म्हळ्यार एक नवीदाद अशी आनी ते तितूंक म्हाका ताणें हिरो तरी आसा हिरो रोल दिलोलो आनी हांव ऑपोजीट मिलाग्रीन ते रोजारो रॉड्रिगस नाचतालें झांशीद वाज आसलो मॅरी वाज तेंची सगळीं टॉनी सॅक्स म्हजो पाय जातालो सो हे भाशेन तो त्या तेंपार म्हाका दिसता तो बरोचसो तियात्र असो ताणें दिलोलो त्या उपरांत ताजे प्रयोग बी जाले दुसऱ्या गांवांत त्या उपरांत आमी आमच्या इस्कॉलाचे हांव सेंट बॉस्को स्कूल हाय स्कूल चिंचिनी आतां तें ना थिंगा इस्कॉल त्या तेंपार तें सारकें फामाद इस्कॉल आनी एवरी इयर 31 जानेवारी तांचो तियात्र जातालोच इस्कॉलाचो आनी त्या इस्कॉलाच्या तियात्रांक आमी उमेदीन भाग घेताले सारके आनी हांव कांतारांक जरी तर ते प्ले सगळे टिचर्स एकठांय जावन करताले पूण कांतारांक हांव आसतालोच त्रियो बिऱ्यो आमी त्या तेंपार म्हणटाले एकदम मजा अशी 31 जाता केन्ना येता काय म्हणून प्रकाश बी डांगवेकर हो सदांच थिंगा तियात्र दितालो आनी ते हितूंक आमी नाचताले हांव जाणा कांतारांत तूं सारको घट म्हणटच आनीक एक खंयच्याय कांताराच्यो 2 वळी आमच्या ऑडियन्सांक हय हांवें साबार सिडीनी लेगून कांतार म्हणल्यान शिंचेनी म्हजें कांतार एकदम फामाद जालां कंपोज हांवें कंपोज केलां लॅरिक्स बी हांवें कंपोज केलां ते उपरांत रोन्साचें हितून जेन्ना अमेरिकाक तियात्र आसलो त्या अमेरिकाक तियात्रांक रोन्साचें तो देव पदवी जाता त्या तियात्रांकूय हांव नाचलां आनी तितूंकूय हांवें एक बार्सेलोना म्हूण कांतार म्हणलोलें तें बरें म्हजें हिट गेलां आनी जायत्या जाणांनी तें आयकिलां आसतलें सिडीचेर थोडे एक वेर्स हांव तुका म्हणून दाखयतां हांव बोटीर कामाक वेताना आमकां दवरलेले हॉटेलान तें हॉटेल जावन आसलेलें बार्सेलोना थंयसर कामाक आसलेलीं चेडवां दिनसां वार्तांचीं आसलीं नांवां आमचें रूम सर्वीस कोत्तालें ते चेडवाचें नांव जावन आसलेलें लिना तें उलयतात ती भास हांव नोको आसलो कास पूण सांगतात तें सोजमोतालें सिन्योराकी म्हणटा हातान सिग्नल कोत्ता तोंडाकूच पळयतालें ताचे गारशे दोळे आनीक तांबडे पोले म्हाका ते दीप खायताले बोटीर सर्वीस नाका हांगाच दवर म्हाका देवाक मागणें केलेलें वा 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 Stop.
टोनी आमची वळख हालींच जाल्या म्हणजे जेन्ना तूं किसन चिंचिनी जावं हेर बाकीचे तियात्र नाचतालो तेन्ना आमची वळख जाल्या घडये तूं म्हाका वळखतालो हांव नको तरी आसतना तुजो वावर फुड्यांतल्यान हांवें पळयला जावं ब्राजाचो आमी खुशाल ह्या तियात्रान आमी सांगातान आसले सांगातान वावर केलो तर अशें त्या उपरांतचे हालीं काळांत तूं तियात्र न्हेसला ताचो तुका उगडास आसा हय हांव उपरांत हांव किसन सिंचनीचे तियात्र जायते तियात्र नाचलां उगडास आसा त्या प्रमाणे गौर गोवाचें मंदीर देवाचें मागीर तांकां परत हाडिनाका तो ताजो हिट तियात्र मागीर उपरांत आय लव माय इंडिया आनी ते फाटल्यान लेगून जायते तियात्र आतां म्हाका ताची सारक्यो उगडास ना नांवाचो आनी ते उपरांत तेज्यावन इन बिटवीन पाश्कवाल रॉड्रिगस तेजे लेगून 3 तियात्र नाचलो लायक पाय तुजो उपकारी आनीक मॅच फिक्सिंग आनी तेजे उपरांत पयलो आनी एक तियात्र आसलो ताचो म्हाका आतां उगडास ना हे भाशेन हांव तियात्र नाचलो आनी ते उपरांत जेन्ना आमची दोगांयची भेट जाली ब्राज देपारा ताचे हितून आमी खुशाल म्हाका दिसता जायत्या लोकांनी तो पळयलो आसतलो आनी ते उपरांत आतां म्हज्यान म्हणूंक येता ताचे हुस्क्यान जिये ताचो तूं बरोवपी जावन आसा जायत्या लोकांक तो आवडला जेन्ना हांव तियात्र काबार जावन भायर येता आसतना जायते जावन पोरबी म्हाका दिल्यान पोरबी तुका दिल्यान आनी तांकां इतलो तो उमेदीन तियात्र लागला तांच्या हुस्क्यान जिये सगल्यांचें कास्ट सगल्यांचें एक्टींग सारकें एक्युरेट आनीक तुवें कितें दाखयलां तें म्हाका घरा पासून येवन मेळ्ळ्यात जायत जाण हो तियात्र ताचे लागीं तूं विचार आमच्या गांवांत घालूंक जाता जाल्यार आनीक ती सगळी भासाभास करून आनीक एकलो म्हजो थंयसर फ्रेंड आसलो आमचो वाड्यांतलोच तो सोंपेपणी केन्नाय रोडपी न्हू पूण तो खूद म्हाका घरा येवन 11 o'clock 12 o'clock घरा येवन तेणें म्हाका सगळी तियात्राची इतली बरी मांडावळ जाल्या म्हूण सांगलें आनी आपूण केन्नाच रडोंक ना पूण आपणाच्या दोळ्यांतल्यान दुकां वली म्हूण तो म्हाका सांगून गेलो टोनी हाचेर परत जबाब दिवंक म्हजे लागीं उतरां नात कारण जे वावर तुमी ह्या तियात्रांत केला तो वावर तुमचे उद्देशी हो तियात्र मुखार गेला हातूंत इल्लोय दुबाव ना तरी आसतना आदी फुडेंच आमी कित्याक म्हणचें न्हय जे लोकांनी हो तियात्र पळयला आनी आमकां वाखाणल्यात तांकां देव बरें करूं खरेंच टोनी आयज मेरेन जे तूं तियात्र न्हेसला तातूंत तुजी अशी स्पेशल अशी भुमिका म्हणजे खरेंच तुका कसली भुमिका करूंक आवडटाली खरें सांगचें म्हणल्यार ल्हानपणी म्हाका जायते हितूंक आमी गाल्फाक लेगून आसतना सॅबी दे ब्रिटोना ताणें एक बरो व्हडलो म्युजिकल शो केलो 1982 इंडिया सोशल सेंटराक आनी त्या तेंपार जायते गोंयकार थिंगा इतलो फूल सारको आनी सगळे नोताचे लायक जेरी ब्रागांजा जेरी कॉल आनीक ते सगळे टॉमी आल्वारिसाचो भाव हांव शाश्टीचो होगत एकलोच तेमी म्हाका सिलेक्ट केलोलो सॉरी आनी तातूंत हिरो रोल तांणी म्हाका दिलोलो जेरी ब्रागांजा म्हजो पाय जातालो आनीक तितूंत हांवें हिरो रोल केलो पूण उपरांत जे हांवें इस्कॉलाच्या टायमार लेगून ते हांव भुरगो म्हळ्यार ते म्हाका चडशे फादर्स रोल ते हितूंक अशें फीट कोत्ताले सो म्हाका दिसता इन फादर्स रोल आतांच्या तेंपार म्हाका चड आवडटा फादर्स रोल करपाक आनी एनी रोल चॅलेंजींग रोल एक खुशी आसलोली म्हाका एक बेबद्याचो रोल करूंक कित्याक अमिताभ बच्चनाच्या पिक्चरांक शराबी ते एक्टींग आनीक निकोलास केज तेजें एक पिक्चरांक सारकें बेबद्याचो रोल कित्याक म्हाका दिसता तोय रोल म्हज्यानी करूंक जातलो असो म्हणून म्हणटच तुजी उमेद खरेंच जी उमेदीन आमी म्हणटात की पालकाचेर न्हेसता आसतना दर एक मनीस संवसारांतलो निमाणो दीस पर्यंत कितें नाल्यार कितें शिकत आसता तेच भाशेन हेच विचार तुजे मनांत आसात एक बरी गजाल तरी आसतना तुज्या लक्षांत हांव जाणा जावंक सोदतां ताच्या हुस्क्यान जे हो म्हजो तियात्र म्हज्या तियात्राचेर हांवें चडशे केन्नाच एपिसोड करूंक ना तरी आसतना आयज योग मेवता हातूंत तुका पायचो रोल मेळोंक ना पूण एका पोदराचो रोल चपाय ग्रँडफादर
तर हे भुमिकेक तूं कितलो खुशाल आसलो? ही भुमिका म्हाका करून एकदम उमेद येयली आनी लास्ट मुमेंट जेन्ना आमी ड्रेसींग रुमाक सावन भायर सरतात प्रेयर करून तेन्ना हांवें चिंतलें जेन्ना तुवें सगल्यांक भासाभास दिलेली सगल्यांक कशें बरें तुमचें जावंक जाय तुमी केल्यार तुमकांच उरपा मेळटलें म्हाका एकदम त्या टायमार स्टेजीर फ्रॉम ग्रीन रूम टू स्टेजीर पावो उपरांत म्हाका असली उमेद आयली सारकी हांव खरेंच रोल एकदम नेटान करतलो म्हणून आनी म्हाकाय नांव आनी तुकाय नांव डायरेक्टराकूय नांव मेळटलें म्हणून ही म्हाका चड हें आसलेलें आनी तें म्हाका कळोन आयलें त्या काबार जालो म्हणटकीर सगळीं धांवन आयलीं त्या स्टेजीर आनी सगळ्यान उमेदीन सगळीं वेंग मारून म्हाकाय म्हणल्यार तुकाय म्हणल्यार सगळ्या एक्टरांक वेंग मारून हो आमचो वावर हो तुजो वावर तुजें जें कितें मोतीन आसलें तें लोकांच्या नदरेक घालून जशें पळय म्हाका घरा येवन लेगून वेताळां लेगून आमच्या गांवच्या जाय जाय तेणें सांगिल्लें तेमी लेगून सांगलां इट इज व्हेरी गूड आनी आतांच्या तेंपार जें कितें घडटा तें तुवें रियलिटी दाखयला दुसऱ्या तियात्र म्हणून हांव क्रिटिसायज करना दुसऱ्या तियात्रांक पूण तुजें तियात्र चड उंचादीक आनी मोलादीक असो तांकां दिसला. तीस मार्च पावला आमच्या कासारा उत्सवा दिसा आमची नात्र आमच्या सांगाताक आसली आमी गायलोल्या कांताराच्या संगीताच्या नादार काय बरी ती नाचताली. आता दोगांय भिंगेली आसा तांचे नदर पडटा त्या दिसा आमी मनान दडयलेली खुशालकायेची चिंतना ताची जाली. देखूनच दिसता ताची आजी कातरूंक बसल्या भाजी आयज त्योच मस्कोर येता तेच मस्करांनी आमची मोगाची बाग बसल्या रात्री तुवें म्हाका आदोगाद फिटोऱ्यो सुचयलेल्यो आयडियाज सांगलेल्यो म्हाका आयकूंक आवडला. आमचे दोगांयचे विचार एक सारखे आसा देखून आमी दोगांय खुशाल आसा. बरोबर आसायलो सकाळी प्रेम आयलेले ही भाजी तशेंच ताणें मांस हाडून दिला आनी मूत तपासून आमी मुताची सिसली ताचेच लागीं धाडून दिल्या. तशें जाल्यार सांजे मेरेन तुजो रिपोर्ट मेळटलो. होय होय एकदम बरें केलें तें. एलविरा आमचे नातराक हेच देवळ्यान स्वप्न येतात. आयकला ती उलयतात व स्वप्न येतात ते कांयच सजमना. एलविरा आतां आमचे नातरां आयली म्हणटच तुका ताचो सगळो कास्तीक काडचो पडटलो. तांचे सगळे टायमार जावंक जाय. तातून आनी नोबितात कसली आमची नातरां ल्हानूच आसतना आमच्या काकी आनी एक गोंयचे मातयेच्या वासानूच वाडल्या. आयकला तुवें ती आमची भास कोंकणी कशी उलयतात. आतां इंग्लंडाक गेली म्हणून कितें जालें ताची मामा बापाची सोड ह्या दोगूय भुरग्याच्या काळजांत गोंयकारपण रिगलेलें आसा. पूण कितेंय जावं आमी गे हांव कोणाकूच भियेना आमचें प्रेम आसतना पळोवंक सारकी बारीक कोडी पूण कोत्ता गोस्ताची कोडी. देखूनच दिसता तूं काडटा तांची फोडी. जॉन आनी प्रेमाची सोंपता बरी सोडी. तुनी एक ह्या उलोवपाचेर आमी जो मूव कोत्ताले तातूंतल्यान उतरांय तुमच्या तोंडाचेर बरी भाशेन बसतालीं. आनीक जेन्ना तुजे पूत हांगासर आसनात आनीक तांकां फकत तुजे भाट बेसांचेर तांचें मन आसता जावं ताका आपल्या स्वताच्या भुरग्यांचेर पासून पडोन वचना त्या वेळार तुजे भितर जी तिडक आनी जी तयार जाताली ती जेन्ना हांव मुखार रावन पळयतालो आमी हाची रिहर्सल करता आसतना तूं खरेंच काळजा मनान खरेंच तशेंच घेतालो की हें आपल्याक जालां. देखूनच जेन्ना हें आपणाक लावन घेता तेन्नाच तो जो भाग आसा तो मुखार वेता. तर त्या सिच्युएशनांतलो एक डायलॉग तुका उगडास आसतलो? हय जेन्ना एक ते तियात्रांत पांचो पडदो म्हाका दिसता तेन्ना म्हाका फोन येता म्हज्या पुताचो. हालो सावियो बाबा तुका अजुनूय प्रमोशन अजुनूय सुट्टी मेळोंक नाय. सुट्टी मेळल्यार तुज्या प्रमोशनाक मार बसतलो. प्रमोशनाक मार बसतलो म्हज्या पुता.
प्रमोशनां तूं घेयत राव. ह्या वेळार तुज्या भुरग्यांक तुमची गरज आसा म्हज्या पुता. जरी तर तुमी आतां येवंक चिंतिना जाल्यार फुडें आनी केन्नाच येवंक चिंतिनाकात. प्रमोशनाक घेयत रावात. हांव मेल्यार पासून येवची गरज ना. फोन करून आमचो सुसेग पेड्यार करता. ही इमोशन्स ह्यो काळजा मनाच्यो भावना जेन्ना लोकां मुखार जो कलाकार त्या कॅरेक्टरान भितर वचून लोकां मुखार हाडटा तेन्ना लोकांचेर ताचो खूब प्रभाव जाता. आनीक हेंच आमकां ह्या तियात्रांतल्यान दिश्टी पडलां. ह्या तियात्रांतल्यान कितें तुका फायदो जालो असो दिसता? हे तियात्रांत म्हणल्यार सगळीं जी आमची स्पेशली तुज्या तियात्रांत म्हाका दिसता आमी 7 जाण मेन कॅरेक्टर एक्टर पळय आसले. आनीक हे शारोन म्हजी बायल जाताली पळय तें एकदम बरो रोल ताणें केला. आनीकूय जायते तियात्रांत ते म्हज्या बरोबर आसले. मोस्टली आम हजबंड एंड वायफ तसलो रोल केला आदी. एकदम बरें म्हाका लागलें तेजें एक्टींग. हेमिलाय ते आमच्या ब्राजाच्या तियात्रांक आमच्या बरोबर आसलें, दुयेचो रोल करताले. व्हेरी गूड एक्टींग. हांवूय ताका एप्रिशिएट करता. तशेंच आमचो लिनो आनी देवा जे दोगोय गाडे घालून आसले तांचें एकदम एक्झॅक्टली तुवें जशें डायरेक्शन दाखयलें ते भाशेन जालां. आनी स्विझर्लंडानूय बरें एक्टींग केलां. म्हाका दिसता फ्युचराक ते बरें आपल्या आवयचे भाशेनूच एक्टींग करून भुमिका करून हो आमचो कोंकणी पाल ते हालयतले. आनी हेरूय जे आमकां कॉम्बिनेशन दिलां स्पेशली प्रिन्सवेलाक जायत्या जाणांनी एप्रिशिएट केला. द लास्ट सीन जशे परेन ताणें लोकांक रोडयलां हांव मागता ताणें फुडाराकूय आनी जायते डायरेक्टर आसाय तांकां ह्या भुरग्यांक तुमी चान्स दिवचो, कित्याक तुमी ताचें एक्टींग पळयलां. आनी फुडाराक तांकांय चान्स दिवन ही पालक वयर काडची. आमचो कोंकणी जरी तर तुमी कसलोय वावर करता जाल्यार हे सगल्यांक म्हणजे एक आवंडो आसा तुमी ह्या भुरग्यांक वयर काडपाचें. हय, डायरेक्शना बाबतींतल्यान तुका कितें फायदो जालो? डायरेक्शना बाबतींतल्यान एक्झॅक्टली तुवें जें आमकां कोणेंय डायरेक्टरान दाखोवंक ना, स्टेज मार्कींग कशें एक्टींग करूंक जाय, खंयसून कितलीं स्टेपां मारूंक जाय, टर्नींग खंयच्यान क्रॉस जावपाक जाय, कशें उलोवपाक जाय, ते आमचे कॉमर्शियल तियात्रांत चडशे करिना. पूण तुवें जें आमकां पळय डायरेक्शन दाखयलां तें वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शन म्हज्यान म्हणूंक येता. कित्याक खंयच्याय डायरेक्टरान हांवें जायती एक्टिंगां केलें, जायती हें केलें, पूण तें तुवें दाखयलां ते भाशेन. कित्याक म्हाका दिसता यू आर द मोस्ट एक्सपिरियन्स ऑन द स्टेज, हाव टू डिवायड द स्टेज, हाव टू एक्ट, हाव टू टर्न, हें सगलें तुजें आमकां मोस्टली म्हाका चड करून तुजें एकदम आवडलां. खरेंच टोनी, आमी जायते फावटी 1-2 स्टेजी नाचले काय ना आमकां दिसता की आमी सगळे जाणात देखून आमी मुखार वचोंक पावनात. पूण जे भाशेन हो म्हजो पंगड जे भाशेन हांवें तांकां विंचून काडली ताणें सगल्यांनी बरे भाशेन हातभार लायलो. आनीक जें हांव तांकां सुचयतालो तांकां कित्या पासत थंय वचूंक गरजेचें, हाचो अर्थ कितें, हें जेन्ना तीं काळजां मनान सजमलीं तेन्ना जायतें सोंपेपण आयलें. आनीक
तांकां हांव शाबासकी दितां कारण ताणें प्रामाणीकपणान आपलो स्वताचो तियात्र जे भाशेन तुवें आदींच म्हटलां आपलो तियात्र आपलें हें कार्य आपणें पालकार हो वावर दाखोवपाची गरज आसा आपल्या आंगांत हे गूण आसात पूण खंय तरी आदीं नेसलेले आसतले जायते जाण खंय तरी लिपलेले आसात ते भायर काडपाची हांवें जे प्रयत्न केलो आनी ताणें ते भायर काडले हें चड गरजेचें. म्हाका चड उमेद भोगता ह्या भोव करून तुजे ह्या तियात्राचें जे तुवें सिलेक्शन केलां मनशाचें तें एग्जॅक्टली जशें GPCPन शोले पिक्चरांक हे मनशाक हो रोल फीट एग्जॅक्टली तुवें तेच भाशेन ह्या मनशाक होच रोल फीट ते म्हणजे अशें करून तुवें सगळ्यांक सिलेक्शन तुवें केलां तें म्हाका एकदम आवडलां कित्याक एकल्याक तुवें म्हाका दिसता तुज्या तकल्यांक घेवन हो मनीस हो रोल करतलोच म्हणून सारको म्हज्या आनी शोले पिक्चरांनी तुजो त्यात कंपॅरिजन करूंक जाता. हॅलो बाबा सौर्य, तुका अजूनही सुट्टी मेळूंक ना? सुट्टी मेळल्यार प्रमोशनाक मार बसतलो तुका. ह्या वेळार तुमच्या भुरग्यांक गरज आसा. टोनी हांवें म्हज्या कलाकारांक चडशीं कांतारां म्हणपाचें पयस दवरलें. तूं एक बऱ्यांतलो बरो कांतोरिस्टोरी आसतना म्हाका ते भुमिकेंतल्यान तूं भायर वचोंक नाका आसलो. ह्याच कारणाक लागून हांवें म्हजे जे कलाकार आसात तांकां कांतारां पासून पयस दवरलें. पयलीं तुमकां कुस्तार पडलें आसतलें म्हज्या पासत कित्याक कांतार ना पूण तियात्र जाल्या उपरांत तें तुका समजलेंय आसतलें. तरी आसतना जेन्ना हे पार्टींत तुजी भुमिका सोंपल्या उपरांत एका ट्रिओक तूं भायर सोदता तर हय एग्जॅक्टली तूं कितें सांगता तें सारकें. तुवें जी सगळीं कांतारां हांव जाणा त्या प्रमाणे सगळीं कांतारां तुवें कंपोज केल्यान सगल्यांक जी दिल्यांत वांटल्यांत ती आनी लोकांक जायते तुजो वावर आमी मानून घेतला. आनीक म्हाका पासून तो लास्ट त्रियो आमी तिगांयनी म्हटलो तो एकदम आमी बरे भाशेन एग्जिक्यूट केला. म्हाका दिसता लोकांनी जायते शाबासकी दिल्या आनी तुजे लॅरिक्स पर्यंत जायते म्हाका आवडलां. पार्टींत कांत बसयल्यात ते लेगून एकदम आवडल्यात तुवें आनी म्हाका दिसता सगळो वावर तुवेंच केला असो आनीक आमी फकत तें प्रोड्यूस केलां तुवें दिलां आमच्या तोंडांत. आमी जरी कितलोय बरो तियात्र लोकां मुखार सादर केलो आनी जरी तर ऑडियन्स ना प्रेक्षक वर्ग ना जाल्यार आमचो वावर फळादीक जायना. म्हणजे हांवें बरयलें तें कोसाक लावपाचें काम तुमचें तुमी कोसाक लायलें देखून हो तियात्र मुखार गेलो. खरेंच टोनी तुजो मोलादीक वेळ तुवें म्हाका दिलो त्या पासत खासा प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय चड आनीक चड देव बरें करूं आनी आमचे जो प्रोग्राम कोणें पळयला तांकांय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतल्यानूच टोनी सांगाताक आयची माणकां मदें कार्यावळ हांगाच सोंपयता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. आदिवस.